पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आणि आयच्या डिबेटाचो विशय आसा तो म्हळ्यार भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या लेगसीचेर चलिल्लो राजकीय वाद. आणि विशय सादो आहा की ज्या तरेचें राजकारण आयच्या काळा भितर चलता तें जर पळयलें जाल्यार भाऊच्या लेगसीचेर वाद करपाचो अधिकार आमकां आसा काय कितें. 4 मनीस आसा म्हजे स्टुडियो भितर. पयली आसात भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी, तांचे स्पोक्सपर्सन प्रेमानंद बाब मांद्रे, जाणी स्वता भाऊक पळयला, भाऊ बरोबर इंटरॅक्शन केला अशी व्यक्ती आज पॅनलांचेर आसा. दुसरे आसात म्हजे बरोबर गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी आनी तांचे स्पोक्सपर्सन विकास बाब भगत, वेलकम. तिसरे आसात म्हजे बरोबर आम आदमी पार्टीचे फुडारी आनी तांचे स्पोक्सपर्सन वाल्मिकी बाब नायक. आनी चवथे आसात म्हणजे गोंयांतले नामनेचे दोतोर, एक्टिविस्ट आनी तांणी कालच ह्या विशयाचेर सारको एक झंझावाती ब्लॉग बरयला, ते दोतोर ऑस्कर रिबेलो. दोतोर, सुरवात तुमचे कडच्यान करता, कारण आनी मागीर राजकीय पक्षा म्हऱ्या वता. तुम्ही जेन्ना हो वाद पळयतात तो वाद पळोवन तुमकां दिसता की आमकां हो वाद आज घालपाचो अधिकार उरला काय आमी गमोवन बसल्यात? ना, अधिकार आसा, बट फ्रॉम टू एनालायज भाऊ or to analyze anything from a historical perspective, of course अधिकार आसा. पण म्हणपाक की आमचें आज राजकारण अशें चलता ज्या पद्दतीन भाऊसाहेब बांदोडकरान पळयलें की एनविसाज केलें, जावं भाऊसाहेब बांदोडकर, जावं जॅक सिक्वेरा, की जावं हे सगळे वरिश्ठ नेता जे आशिल्ले पळय ते, तांचो एक विजन आशिल्लो गोंया खातीर. म्हाका दिसता की आज राजकारण म्हणल्यार कांयच चलना गोंयांत. आज फक्त धंदो चलता. पूर्ण राजकारणान अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम very few people are there who are genuinely interested in social work, who are genuinely interested in some kind of a vision of Goa. Sadhya, everybody is in the political formation, one, to get elected on whatever issue it is, whether it is on the Congress ticket, whether it's on the Goa Forward ticket, or AAP ticket, or BJP ticket, whatever. And then the moment they get elected, that's going to happen in 2027, the moment they get elected from their constituency, whatever is the issues that they bring up, they will eventually want to go and hug the BJP, because at the center you will still have a BJP government in 2027. So in all likelihood, even if BJP gets 2 seats in Goa, they will form the government in Goa. And everyone will be jumping for the exit gates to try and join that political formation. This is something that Bahusaheb Bandodkar or Jack Sequeira would, or any of the great leaders we have read about, the old guard, you are saying, old guard, or who basically founded Goa, would not even dream of doing. So at the moment, our politics is pure business. It's not politics at all. So to use Bahusaheb's name itself from the lips of all these politicians makes one completely sick. वाल्मिकी बाब, तुमचे म्हऱ्या येता विथ दीज ओपनिंग रिमार्क्स ऑफ दोतोर. आता तुमच्या आमदारान हे स्टेटमेंट केलें आनी तातूंतल्यान हो सगळो उजो लागलो. वॉज इट एम्बेरेसिंग फॉर द पार्टी? एब्सोल्युटली नॉट एम्बेरेसिंग. आनी हांव सांगता कित्याक ते पयलीं म्हळ्यार जे वेन्झी बाबान स्टेटमेंट केलां, ही नेवर कंपेर्ड द वर्क ऑर द पॉलिटिकल स्टॅचर ऑफ भाऊसाहेब टू आर प्रेझेंट CM डॉक्टर प्रमोद सावंत. तांचो स्टेटमेंट जो आसा, इट वॉज हेविली मिसअंडरस्टूड अँड मिसरिपोर्टेड ऑल्सो, आय फील. आनी हांव मागता की तुमी म्हाका 2 मिनटां एक्स्ट्रा दियात, बिकॉज इट इज अ सेन्सिटीव टॉपीक. आय विल जस्ट गो इन डिटेल वाय दिस वॉज सेड आणि वेर इट वॉज सेड अँड वॉट वॉज एक्चुअली सेड. सो कॉन्टेक्स्ट म्हळ्यार आतां तुमी जाणा भारतीय जनता पार्टी आनी आम आदमी पार्टीचो रिलेशनशीप इज व्हेरी बॅड. म्हळ्यार दिल्लीक तर आमच्या त्या लिडरांक जेलीनूच घालता, गोंयान आमच्या लिडरांक जेलीन घालना पूण डिफेमेशन केसी घालता. तरी त्या भायर वेन्झी स्पेसिफिकली तुमी जाणा
ही इज वन ऑफ द मोस्ट करेजस अँड मोस्ट वोकल MLAs इन द असेंब्ली. तो ह्या सरकाराक सामको सोलून काडटा अँड एवरीबडी इन गोवा एप्रिशिएट्स हीज करेज अँड हीज इंटेलिजन्स. अशा परिस्थितीन फाटल्या 16 तारखेक 16 जानेवारीक एक फंक्शन जाता जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचो मुखेलमंत्री बाब प्रमोद सावंत बाणावले येता, वेर आम आदमी पार्टी MLA इज द आम आदमी पार्टी इज कॅप्टन वेन्झी इज द MLA फॉर इनॉग्रेशन ऑफ अ स्कूल प्रोजेक्ट, एक इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करपाचो एक प्रोजेक्ट. 16 जानेवारी आमी जाणा इट इज ऑल्सो अस्मिताय दीस. ओपिनियन पोलान कितें जाल्लें सगळ्यांक खबर आसा. भाऊ साहेबाची जी सायड आशिल्ली दॅट गॉट डिफिटेड इन द ओपिनियन पोल अँड वन ऑफ द मेजर रिजन्स फॉर हीज डिफीट वॉज द हेवी वोटिंग अगेन्स्ट द मर्जर इन सालसेट तालुका आनी इन कॉन्स्टिट्युएन्सीज लायक बाणावली. करेक्ट. पूण कितें जालें, आफ्टर ओपिनियन पोल जातकच भाऊसाहेब बिकेम CM अगेन. तांणी हें सगळें सायडीक दवरून मोठ्या स्तराचेर ही स्टार्टेड लेईंग द फावंडेशन ऑफ गोवा. रायट. आनी मेन म्हळ्यार तांणी केलें तें दॅट वॉज ही 950 काय कितल्यो तरी प्राथमीक शाळा तांणी पयलीं स्थापन केल्यो टू एज्युकेट गोवा. आनी इवन दो बाणावले सारके कॉन्स्टिट्युएन्सीन तांच्या एगेन्स्ट वोटींग केल्लें वेदर इन ओपिनियन पोल ऑर इलेक्शन्स, तांणी ते सगळे सायडीक दवरून ऑन एज्युकेशन, ऑन सब्जेक्ट्स लायक एज्युकेशन, ही सेट अप स्कूल्स इवन इन बाणावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो वेन्झीन म्हळें कितें एक्झॅक्टली, ताणें म्हळें मंचार त्या रावन ऑन अस्मिताय दीस, ताणें म्हटलें पळय आपूण आम आदमी पक्षाचो आमदार, CM आसा भारतीय जनता पार्टीचो. हालींच लोकसभाच्या इलेक्शनान BJPचो कॅन्डिडेट सावथ गोवान हरली. करेक्ट. हायेस्ट वोटींग वॉज इन बाणावली. त्या भायर हांव तांच्या अगेन्स्ट इतलो वोकल आसता. डिस्पायट दीस अस्मिताय दिसाच्या निमतान CMन आज बाणावले येवन स्कुलाचे प्रोजेक्ट ताणें ओपन केला. सो ही जस्ट रिमेंबर्ड भाऊसाहेब ऑन दॅट डे की भाऊसाहेबांनी अशेंच केल्लें म्हणून. हातून ताणें वायट कितें केलें, वाय वॉज दीस सो मिसअंडरस्टूड अँड सो मिसरिपोर्टेड. म्हणजे कितें जालें की सम मिडिया रिपोर्टेड इट लायक दॅट व्हिडिओ आणि वाल्मिकी बाबा तुम्ही आता आमचेर कसं घालतात. व्हिडिओचेच सांगता तुमकां. As your ex-AAP supporter and as your current best friend, do you think that there is a possibility that you in the AAP, now that you are so fulsome in praise of Pramod Sawant, you would like to see Pramod Sawant as the chief minister of an AAP government? Because it is logical that any chief minister, it is not a favor that any chief minister does to the opposition constituencies by introducing works there, by taking up projects there, or doing the development work in that. That is the job of the chief minister. You don't have to be, you may be thankful to him, you may be grateful to him, but actually go and compare his position to that of Bhavusaheb Bandodkar, I think to me is a little rich. ओके, I'll come to वाल्मिकी. I'll come to you. हां, विकासा मला इतल्याच कारणा खातीर वतात. वाल्मिकीन हें स्पश्टीकरण दिलें. पहिली गजाल म्हळ्यार विकास बाब तुमकां हें स्पश्टीकरण पडटा काय कितें, आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार तांच्या MLAन जर BJPच्या चीफ मिनिस्टराक जर प्रीज केलो किंवा कंपेर केलो, तुमचे पोटां कित्याक दुखलें? आमच्या पोटान दुखना प्रमोद. 16 जानेवारीक ओपिनियन पोल दिसाक तो भाऊसाहेब बांदोडकराक कंपेर करता आनी म्हणटा भाऊसाहेब बांदोडकरान जसो सर्वांगीण विकास केलो तो आपल्या मतदारसंघात केलो. आमच्या पोटांक दुखलां. आमच्या अध्यक्षान सरळ एक सांगलें, भाऊसाहेब बांदोडकरान खूब काम बरें केलां. स्कुलां भितर क्रांती हाडली जायत, कूळ मुणकाराचें एक्ट हाडलें जायत, जो गोंय देशा भितर पयलो. सर्वसामान्य पयलीं आमी भाकार म्हणटात, थोड्या लोकां कडेन भाकार आहलें. ते सर्वसामान्य लोकांक जर हक्काचो जागो दिवपाचें काम जर कोणी केलां जाल्यार तें भाऊसाहेब बांदोडकरान केलां. हातूंत दुबाव ना. भाऊसाहेब बांदोडकरा बद्दल अत्यंत आदर आसा, हातूंकय दुबाव ना. भाऊसाहेब बांदोडकरान सर्वांगीण विकास करपा खातीर भरपूर पावलां मारलीं. शिक्षणीक क्रांती आसत, बाकीचे धोरण आसत, आमचे बाकीचें धोरण, जितलीं धोरणां जी भाऊसाहेब बांदोडकर तातूंत मान्य. पूण एक गजाल आमकां भाऊसाहेब बांदोडकराली जी पटना, ती सर्वसामान्य गोंयकारांकय पटली ना त्या वेळाचेर. तें म्हळ्यार मर्ज करपाचो जें पावल भाऊसाहेब बांदोडकरान मारलें तें समस्त गोंयकारांक पटलें ना. म्हणून तर 54 वर्सीस 45 जाण आमी जिखले. पूण जेन्ना तूं भाऊसाहेब बांदोडकरा सारके व्हडले मनशाक इतले जेणे गोंयच्या विकासाचो पांय घातलो म्हणटात ताका कंपेर करतकीर पोटां दुखपान कितें जातलें? मागीर तुमी मर्जर वेल्यान तुमी कंपेर केलो.
ऑफकोर्स हय. भाऊसाहेब बांदोडकर कंपॅरिझन वर्सेस कंपॅरिझन पॉलिटिक्स. आम्ही कंपॅरिझन करनाय. भाऊसाहेब म्हणटात तो व्हड लिडर, तातूंत दुबाव ना. जाणें बहुजन समाजाक एक मुखार हाडपाचो प्रयत्न केलो, शिक्षणीक धोरण मुखार हाडपाचें केलां. अशा वेळाचेर तूं जावपा जाय शिश्टाचार म्हणून जेन्ना मुख्यमंत्री तुज्या मतदारसंघा भितर येता, कामां करता म्हणून तेका शिश्टाचार म्हणून ताजें अभिनंदन करप जावं तेका बरें म्हणप हें आसता. पूण एखाद्या व्हड लिडराक तूं कंपेर करता आनी आतांच्या घडयेक सरकार कशें चल्लां तें सगळ्यांक खबर आसा. खंय खंय स्कॅम चल्ला सगळें ही भाऊसाहेब बांदोडकरान केल्ली त्या वेळाचेर तूं कंपेर करता सगळे गजाली करपाक जाय न्ही. तुम्ही मागीर सिलेक्टिव्ह कंपॅरिझन केलें न्ही विकास बाब. आमी सांगलें, आमच्या अध्यक्षान इतलेंच सांगलें की भाऊसाहेब बांदोडकरान तेगे एक विचार जावपाक शकता, तो म्हणल्यार दोगांयलो विचार एक आसपाक शकता म्हणून. त्या वेळाचेर तो मर्ज करूं सोदतालो, तसो होय बी तेंच करूं सोदता म्हणून गोंया भितर. तुम्ही बरें फंड मारलें. आमी फंड मारला, आमी सत्य लोकां मुखार हाडून सत्य मुखार हाडून अस्तर येता तुमचे म्हळ्यार जस्ट प्रेमानंद बाबाक घेता न्ही. प्रेमानंद तुमी तर सामकी तांची पोटां दुखता म्हणिल्लें हांवें. तुमचे जर पोटाक सारके लाडू फुट्टा आसतले हे झगडटा तेका पळोवन. आप झगडटगीर ताचेर गोवा फॉरवर्ड तांच्यागेर स्टेटमेंट काडटा. सो तुमचे खातीर सारके सुगीचे दिवस न्ही सारके. नाही, आमकां खरें म्हणजे ह्या हातूंत वादान पडपाची गरजूच ना. कारण हो वाद आसा तो आप आनी गोवा फॉरवर्डा पण मुख्यमंत्री तुमचो दोगांयचो अहंकार दुखावलो. हय, कळ्ळें. अहंकार दुखावलो. हय, म्हणटकच म्हाका जाल्यार पळय एखाद्या ऑफकोर्स आतां आमच्या दोतोर बाबान म्हणलें की ती ड्युटी ब्युटी हें सगळ्याचे सगळे कडेन विकास करपाची हें बी सगळें बरोबर आसा. पण एक आमचो शिश्टाचार म्हणून जर कोणाक थँक्स म्हणले, आभार मानले आनी त्या भावनेच्या भरान जर एखाद्या लिडरा विशयी ताका कंपेर केलो जाल्यार हातूंत व्हडलेशें कोणाक वायट दिसपाचें म्हणजे कोणाचें हें दुखावपाची गरजूच ना अशें बरेपणान मानून घेवपाचें. बरेपणान मानून घेवपाचें. कारण विरोधी आमदार सुद्दां पळय आसात, एक आपली कामां करपा खातीर हाजे कडेन वतात, कोणा कडेन खंयच्याय मिनिस्टरा कडेन वतात, खंयच्याय हाजे कडेन वतात. थोड्याचें हें कितें आसता की तांची कामां करप ना. जशे विरोधी आमदार सुद्दां कांय वेळा कितें करतात की आपल्या हातून जे विरोधी कॉन्स्टिट्युएंट्स आसात तांची कामां करिना. कारण हांव पार्टीच्या कामा खातीर सगळ्यांक भोंवता आनी काँग्रेसच्या आमदाराच्या किंवा आपाच्या आमदाराच्या हातून आमचे जे कार्यकर्ते आसता पळय तांची ही आमी आयकता म्हणजे गाराणी की कशें ते आमकां. हें तुमी नवीन सांगता. ओपोजिशन एमएलए तुमचे कार्यकर्ते विक्टिमायज करता. विक्टिमायज करता. हें कितें आसा? विक्टिमायज करता. आनी विक्टिमायज करून ओपोजिशन एमएलए जेन्ना आमचो हो मुख्यमंत्री जेन्ना सपोर्ट करता त्याच्या प्रोजेक्टाक खरेंच ताणें आभार मानपाचे. विक्टिमायज हांकां करपाचें न्ही. विक्टिमायज करूंक ना म्हणून आभार मानले तांणी. ओके. आनी विकास करता म्हणून. दोतोराचो एक म्हाका एक विशय घेवपाक जाय. दोतोरान म्हणलें कितें की हालींचे आमदार पळय आसात म्हणजे कशा प्रकारे सरकार करता आनी कितें. इवन भाऊसाहेबाच्या वेळार सुद्दां दमण दिवंक जे पळय निवडून येताले पळय दोगूय ते आयदर इंडिपेंडंट आसताले किंवा दुसऱ्या खंयच्या हाजे आसताले. आनी दे यूज टू ऑलवेज अलायन विथ द रुलींग पार्टी. म्हणजे तेन्ना एमजीच्या बरोबर. सो दीस कॉम्प्रोमायज विथ जॉयनिंग विथ रुलींग पार्टी is not a new phenomenon. परंपरा म्हणटा तुम्ही आमगेली. It's a परंपरा. आई परंपरा. ओके. It started from respond to that. I was born when Babu Sahib. Correct. Premanand Baba, I was not born then. No, I was not born. I was not born then. But I know. Let him finish. I'll come to you. I have seen that. So Premanand Baba, you see, Premanand Baba. Speaker throughout. Samke. It is only by supporting MG party. Okay. Premanand was going on. So you can't compare. Premanand Bab. Okay. So are you trying to tell me? I am not justifying. Are you trying to tell me की ते दोन दमन दिवचे इंडिपेंडंट जे रुलिंग पार्टी मगो पक्षाक तेको दिताले पळय ते आता तुम्ही मानून घेता की तुमची बीजेपीन आता हॅज टेकन दिस कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिक्स अँड दिस थिंग ऑफ बीइंग एबल टू टेक एव्हरी सिंगल काँग्रेस MLA and every single opposition MLA by either
threatening them or by threatening to file ED cases against them or by means of allurement, getting them into the ruling party. Tumi khush asa, tumi actually you are a true-blooded BJP. You are a true-blooded BJP. You are a true-blooded BJP member, Premanand Babu. Are you happy to see all this, what you all used to call Congress trash, with y'all, and now you all are glorifying that? Okay, Doctor, let him respond. Yes, Premanand, respond to that, then I'll go to Valmiki. If the party has to grow, it has to take people. You see, it has to take this kind of MLAs which get elected. Kind is ultimately, they are. So then we must say nice things about Pramod Sawant, and we must also say that Pramod Sawant has compromised by taking so much of the what was alleged to be the party has into grown the by party taking people. Okay, party has grown by taking. Because if you see in 80s and 90s, BJP was nowhere. विकास तांचे म्हणणे कितें ते म्हणटात तुम्ही खंय तांकां तांची कार्यकर्ता विक्टिमाइज करतात. हय बरें कितें ताणें आनी कितें म्हणलं प्रेमानंद बाबान की अहंकार तुमचो अहंकार तो सीएमाने ट्वीट केल्लो तुमचो अहंकार तुमच्या लिडराचो अहंकार म्हणून हांव सांगता न्ही हय हेजे विधानसभेच्या पटलार रावप आपण येणाऱ्या वर्सां भितर आपण हे ओपिनियन पोल सेलिब्रेट करता म्हण सांगप ऑन रिकॉर्ड आनी करना आसा रावप हाका अहंकार म्हणटात. अहंकार हो आनी दुसरे ताणें सांगलें पळय पिपल्स म्हणून म्हणजे आयडियोलॉजी बिलॉजी सगळं तेल लायत गेली. फक्त पिपल तो मागीर चोर जावं फोटींग जावं कोणी जावं तो पार्टी कोता येता कोणी कोता येता तांकां तुम्ही म्हणला पिपल म्हणला पिपल सत्ता सत्ते मुखार तांकां सत्ते मुखार आयडियोलॉजी तेल लायत गेली. आयडियोलॉजी सोडली तुम्ही. Mamreba, I'll come to you. Mamreba, I'll come to you. Mamreba, I'll come to you. I'll come to you. If you just remain like that, because only Vikas have spoken. Okay. Mamreba, I'll come to you. Dutta, I'll come to you. I'll just take Valmiki and I'll come to you. वाल्मिकी ते म्हणतात कितें की तांकां आनी कांय ऑब्जेक्शन ना. तुमची मतदारसंघात कामां जालीं, मुख्यमंत्री आयलो, तुमी बरेपण दवरात, प्रेज करात, ग्रॅटिट्यूड दाखयात. ते म्हणटा भाऊचें नांव घेतलें थंय गडबड जाली म्हणून. न्ही हांवें जशें आतां क्लॅरिफिकेशन दिलें आनी भाऊचें नांव कित्याक घेतलें आनी त्या दिसाक कित्याक घेतलें तें एक्सप्लेन केलें. जशें म्हळें आय रिपीट, he never made any comparison regarding the work or the political stature of भाऊसाहेब. That is on a different level. म्हळ्यार तांणी फक्त म्हटलें की CM Sawant seems to be inspired by भाऊसाहेब on Asmitai this that he has come today and done the work just as भाऊसाहेब had done. तांणी कंपॅरिझन न्ही म्हणटा तुमी वर्क कामाचेर कंपॅरिझन करपाचो प्रश्नूच येना न्ही. आनी तुमी इंटरेस्टिंग फॅक्ट पळयात मुद्दम हें आरोप आमचेर येता आम आदमी पक्षाचेर की आमी कंपेर केलो म्हणून. देर इज नो क्वेश्चन ऑफ इट. म्हळ्यार CM सावंत कसोय आसूं पूण नॉट इवन अ BJP's मोस्ट लॉयल सपोर्टर वूड मेक दीस कंपॅरिझन. ताणें अजून केल्लें ना. ओके, सो हाव कॅन यू अक्यूज आम आदमी पार्टी ऑफ कंपेरिंग मिस्टर सावंत's वर्क टू भाऊसाहेब? इनफॅक्ट आमी आम आदमी पक्ष सदांच गोंयांत आम आदमी पक्ष on the contrary, we always compare Arvind Kejriwal to Bhausaheb. And fair comparison करता आणि परत वाद सुरू जाय. ना वाद जावकूच शकना because हांव सांगता if you take education, भाऊसाहेबान शिक्षणाचेर रेव्होल्युशन केल्लें, 950 स्कूल स्थापन केल्ले, तशेंच अरविंद केजरीवालान रेव्होल्युशन केल्लें आसा. ऑन हेल्थ कॅर भाऊसाहेबान प्राथमीक स्वास्थ्य केंद्र उगडिल्लीं गोंयभर, तशेंच अरविंद केजरीवालान मोहल्ला क्लिनीक उगडल्या. ऑन जॉब क्रिएशन भाऊसाहेबान इंडस्ट्रीज हाडले, जुवारी सारखे, ही क्रिएटेड जॉब्स फॉर गोवन्स, तशेंच अरविंद केजरीवाल हजारांनी लोकांक थंय जॉब दिल्ले आसा. भाऊसाहेब हॅज गिवन करप्शन फ्री, भ्रष्टाचार मुक्त गव्हर्मेंट दिले, तशेंच अरविंद केजरीवाल हॅज गिवन द फर्स्ट करप्शन free government. This is more appropriate comparison. Exactly, and we are always doing that comparison. So I find it strange that media activists and opposition party are accusing Aam Aadmi Party of comparing. There is no comparison. तुम्ही सरळ माकाच पॅनलिस्ट केला आमचेर घालून. दोतोर म्हाका एक गजाल सांगा, वाल्मिकी बाबाच्या मुद्द्याचेर उलयात तुमी, पूण ह्या सगळ्या आयच्या आमच्या आमी येदी व्हडली डिबेट करता ती ताई शोकांतीक कितें की ज्या भाऊसाहेबाची MG आशिल्ली त्या MGक आज आमच्या ह्या पॅनलाचेर सुद्धा स्थान मेळना, कारण ती MG BJP बरोबर आसा. सो द मोमेंट देर इज BJP वॉयस ऑन द पॅनल, द MG नीड नॉट बी रिप्रेझेंटेड टुडे. ही भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या पक्षाची आज परिस्थिती आहा.
तातूंत भितर तांचे 2 आमदार आहात, तातूंतलो 2 अर्ध आमदार दिसता म्हाका ऑलरेडी तांचे बरोबर आसा बीजेपी बरोबर, मामरेबाब काय ना म्हणचे नात, जो 1.5 आमदार तांचे कडेन उरता अशी परिस्थिती आहा. ह्या हातूंत भितर आज जेन्ना आमी गोंयचे कडेन पळयतात आनी रिजनल पार्टीं कडेन पळयतात, कारण आज आप आसा आमचे कडेन, गोवा फॉरवर्ड आसा आनी काँग्रेस आनी बीजेपी सारके 2 व्हडले पक्ष आहात. आज गोंयाक एका रिजनल पक्षाची गरज आसा जो सेंटिमेंट घेवन भाऊसाहेब आनीक जॅकबाब सिकेर आशिल्ले त्या सेंटिमेंटाच्याच गरज आसा काय ह्यो नॅशनल पॉलिटिक्साच्या मेन हातूंत भितर आमी पावल्यात, सो अशेंच चलपाचें? माझ्या प्रमाणे प्रमोद, द फर्स्ट थिंग दॅट हॅज टू बी अड्रेस्ड आणि आमी पळोवपा जाय, नाल्यार कांयच हे आमी फक्त डिबेट करतले आनी आड्ड्यो मारतले आनी मागीर विकास भगत म्हणटा म्हाका की 2017 विजय सरदेसायची तेन्ना ताका ती आयडियोलॉजी बी लागूंक ना, तो बीजेपीन गेलो, बीजेपीक जॉयन जालो. आफ्टर 2017 then his ideology came into being. The point is not that. The point is, unless we have some kind of legislation by which you cannot under any circumstances go against the people's mandate and cross over lock, stock and barrel to the other side and form governments, I think this debate is going to be endless. This debate is going to be futile, because you are never ending up again. Do you need a political party with a strong regional sentiment? The problem is that even political parties with strong regional sentiments eventually will jump to the BJP, which has happened in the Northeast. It's happened everywhere. So the point is that once the people have voted for you on a particular ideology, you come. Michael Lobo says, I'm a congressman. I don't know who else says. Babush says he was a congressman. Whoever was there in 2022. Yeah. Somebody else says, I'm Congress, I'm Congress, I'm Congress. So people are voting for you with that ideology in mind. And without even a buy or leave, you cross sides. So what are people supposed to do in this case? In my opinion, you are going to find, as time progresses, less and less number of people are going to come out to vote and be part of this electoral process, and perhaps the BJP might rule for 30 years. Okay. And Preman Mamre will not even required to be coming. Yeah, Vikas will come to you. Yeah, Valmiki will respond to that. Incidentally, I would like to remind Mamreba, I'll come to you. Mamreba, I'm coming to you. I'm just taking Valmiki point. Yes, I'll come to you. I just want to carry on from Dr. Oscar's thoughts. And ही जी डिबेट जाली वेंजीच्या स्टेटमेंटाचेर, इट वेंट टू द नेक्स्ट लेवल. कोण म्हणपाक लागले आता वेंजी कितें सोडून बीजेपीन वता काय, आनी इट वॉज सच अ पॉलिटिकली इमॅच्युअर स्टेटमेंट टू मेक. कित्याक म्हाका दिसता बीजेपी टिकेटाचेर कोण बाणावले उबो रावपाचो चिंतूंक सुद्दां शकना. सो देर इज नो क्वेश्चन, इवन इफ ही वॉन्टेड टू, इट वूड बी पॉलिटिकल सुसायड फॉर हिम. भारतीय जनता पार्टीच्या टिकेटीचेर नरेंद्र मोदी सुद्दां डिपॉझिट जप्त जातलो, इतली हांव गॅरंटी दिता, बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो वेंझी कशें एक्यूज करप वॉज व्हेरी डिसहार्टनिंग. आनी इन्स्टेड ऑफ म्हणजे विक्टिमायझींग वेंझी, सामको ताजो कॅरेक्टर एसोसिएशन कसो जालो न्ही, इन्स्टेड ऑफ दॅट ताणें बाणावले कितें काम केलां तें म्हाका दिसता सगळ्यांनी तुमी, आय इन्वायट यू स्पेसिफिकली प्रमोद बाब टू कम एंड सी वॉट ही हॅज डन, आनी ताजेर एक प्रोग्राम करात. दॅट मॅन डिस्पायट बीइंग इन ऑपोजिशन, ताणें 4 क्लिनीक उगडल्यार, आय क्लिनीक, OPD, इयर क्लिनीक आनी पेडियाट्रीक क्लिनीक. तो जे भारतीय जनता पार्टीचो सरकार सुद्दां दिना. ही गिव्स फ्री कॅटरेक्ट ऑपरेशन्स टू बाणावली कॉन्स्टिट्युएन्सी. एक स्टेटमेंटाचेर ताका तुम्ही विलन करनाका म्हणून, आनी असेंब्लीन तो इतले बरें काम करता, सबन गोंय पळयता. सो अशा मनशाक तुम्ही विक्टिमायज एका धपक्यान कसो केलो ते खूब वायट दिसता. ओके, दोनी विकास बाब, बिफोर आय गो टू मामरेबा, अशा मनशाक तुम्ही विक्टिमायज कसो केलो, हो वाल्मिकी बाबाचो पयलो प्रश्न. दुसरो प्रश्न जो म्हणटा रिजनल सेंटिमेंटाचो, जे ऑस्कर बाब म्हणटा जेन्ना तांकां प्रश्न विचारले, गोंयाक आज आमी जेन्ना भाऊची आनी जॅकबाब सिकेराचेर लेगसी उलयतात, रिजनल सेंटिमेंटाचो पक्ष नाका म्हण. तुमचो पक्ष सदांच म्हणटा की आमी रिजनल सेंटिमेंट घेवन मुखार वचपी, पण परिस्थिती येता तेन्ना तुमी आपल्या वाडी व्हरता आनी राष्ट्रीय पक्षा लायतात. दोतोर बाबान म्हणलें की आमी 2017 गव्हर्मेंट केलो आनी तेन्ना आयडियोलॉजी खंय गेली काय म्हणून. आयडियोलॉजी कशी म्हण सांगता दोतोर बाब, आमी फक्त तांकां सपोर्ट केलो आनी सरकारा भितर आसले, आमी तेतून भितर मर्ज जाले ना. एक आनी दुसरें आमचो वाल्मिकी बाब म्हणटा पळय, आमी ताका हें करता म्हण टार्गेट करतात कोणा वेंझी. हांव वेंझी खंय गेलो, आमचो अध्यक्षाचो स्टेटमेंट आय खंय. इनफॅक्ट वेंझी आमचेर कित्याक कितें उलयलो. आनी गोंयकारपण म्हणल्यार कितें, आमी भाऊसाहेब बांदोडकराचो तितलो सन्मान करतात, बाकीचे जे ओपिनियन पोलाचेर जे मनीस आसले तितलो सन्मान करता. हांव तुका प्रमाण दिता. एक म्हणल्यार कितें जालें, आमच्या गोवा फॉरवर्डाचें ऑफिस आसता काणकोण, हांगा काणकोण वच,
मडगांव आमच्या ऑफिसांत यो, तूं पणजे आमच्या ऑफिसांत वच. ज्या ज्या लोकांनी गोंयच्या खातीर काम केलां, जे आमचे हिरो, तांचो फोटो आसा, मुद्दम घेवन आयला. आमी भाऊसाहेब हो फोटो तुमकां दिश्टी पडटलो गोवा फॉरवर्ड ऑफिसाक. आमी सगळ्याचो मान सन्मान करतात, आमी सगळोच विचार घेवन वतात. दोतोर बाब, लेट मी कंप्लीट. गोंयकारपण म्हळ्यार तें जेणी गोंयचे खातीर झूज मारली, जाणें गोंय मुखार व्हरपाचो प्रयत्न केलो, तितल्याच आमचे खातीर, तीच आमची आयडियोलॉजी. वेंझी बाबान तुमचेर जो आरोप केला विकास बाब की सरकार तुम्हीच हाडली म्हणून, बरं आमी खंय म्हण ना म्हणला. पळय, एखादी चूक करप आनी भर लोकां भितर शकता तुम्ही. हांव सांगता दोतोर, लेट मी कंप्लीट. एखादी चूक करप आनी भर सभेन सांगप आपल्या कडेन जाल्ली ती चूक. आज पर्यंत खंयच्याच आमदारान जावं खंयच्याच मंत्र्यान आपल्या कडेन जाल्ली चूक म्हणून सांगला ना. आमच्या आमदारान आमचे अध्यक्षान सांगले आसा आपणी भारतीय जनता पक्षाक सपोर्ट केली ती आपल्या चूक म्हणून. आनी हाजे फुडें तुमी अपेक्षाच करनाकात आमी भारतीय आमी ऑपोजिशनाकच रावतले. परतय जर सरकार येयला जाल्यार ऑपोजिशनाक रावतले. 27 खूब वेळ आसा, खूब काम करपाचें आसा आमकां. आनी आमकां निश्चित खात्री आसा की तुमी म्हणटात पळय दोतोर, परत लोक सगळे वतले म्हणून, तशें कांयच जावचें ना. 27 भारतीय जनता पक्षाचे सरकार कशेंच येवचें ना. बरें, हांव ह्याच हाजेर प्रेमानंद मामरेमारा वता. तांणीच ते सामके हड्डी फुडी काडून सांगतात तुमचें सरकार कशेंच येवचें ना म्हणून. वाल्मिकी बाब सांगतात की तुमच्या सरकारान सुद्दां जालना तितली काम बाणावले तांणी केलो म्हणून. तुमी कितें म्हणटा मामरे बाब? आणि तुमकां दिसना तुम्ही गोंया भितर प्रादेशीक पक्ष पळयल्यात आणि आज तुम्ही राष्ट्रीय पक्षा भितर आसा. म्हाका सांगा, तुमकां दिसना गोंयाक एका स्ट्रॉंग प्रादेशीक पक्षाची गरज आसा म्हणून? पयर आमच्या नव्या अध्यक्षाची निवड जेन्ना जाली तेन्ना आमी ऑलरेडी आमचे स्लोगन फॉर 27 दिल्ली आसा, 27 and 27, and we are confident. जिखून न्ही ते काय एक्वायर बी करून? जिखून न्ही ते 27 and 27 इलेक्शन जातले. जिखून ओके, जिखून हांव जस्ट क्लॅरिफाय करता. ओके, आणि वी विल ट्राय टू अचीव इट एज फार एज पॉसिबल. दुसरे वी आर थँकफूल टू वेंझी ऑफकोर्स फॉर आमी कंपॅरिजन हे कितें पळय आसा, बट यू आर थँकफूल आमी करूंक ना ते. हो तांचे भितरचो प्रश्न आसा. इट इज अ प्रिकर्सर पळय हे जे आतां पळय. बट यू आर थँकफूल टू वेंझी म्हणटा तुम्ही? हय, इट इज अ प्रिकर्सर टू वॉट इज गोइंग टू हॅपन इन 2027 इन सालसेत. कळ्ळें न्ही? ओके, की इट इज गोइंग टू बी जे आतां ताची हे जाल्ल्या म्हणजे कशी सुरवात जाल्या, नांदी सुरू जाल्या की बाणावले आपले सालसेतीच्या सिटा खातीर कशी झगडी लागतली आप काँग्रेस आनी GFP हाजी हे नांदी आतां सुरू जाल्ली आसा ह्या हातूनसून. हे स्पश्ट दिसत आसा. आनी वी आर थँकफूल ऑफकोर्स कंपेरिंग बी म्हणटा पळय, पण एक वी शूड बी व्हेरी केअरफुल. आम्ही कंपेअर करना, कोणी केल्यार आमी उपकार मानता. कारण कितें आसा पळय, आमच्या चीफ मिनिस्टराक हे करपाची गरज ना. बिकॉज हीज पॉप्युलरिटी कॅन बी स्पीन, यू नो, विथ द पब्लीक आवर्स दॅट इज टेकिंग लॉट ऑफ पीपल कमिंग देअर, गेटिंग देअर, हे सॉल्व his popularity among the Karyakartas of the BJP. He is actually building up his own legacy. You see? Yeah. So त्यामुळे आमकां कोणाची दुसऱ्याची legacy of course we आमच्या भाऊसाहेबाच्या बद्दल आमकां खूब आदर आसा. ह्या काम पळय आसा हे म्हणजे त्या वेळार ज्या वेळा आमकां वी हॅड टू कम आउट फ्रॉम लिबरेशन जालें आनी नवो गोंय आमकां जेन्ना हे करपाचें आशिल्लें तेन्ना भाऊसाहेबाचें काम हे तोखणण्यासारखें काम. आणि पयलें म्हणजे आमी सदांनी हे पॉलिटिशियनांनी पयलें लक्षात धरपाक जाय की जे आयकॉन्स आमचे आसा पळय, म्हणजे मागीर तो भाऊसाहेब आसूं किंवा मनोहर बाब हू इज कॉल्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न गोवा, हांचे बद्दल उलयतना थोडेशें तांणी हे बाळगुपाक जाय, संयम बाळगूंक जाय, भान दाखोवंक जाय. कारण फर्स्ट थिंग इज दे आर नॉट हियर टू आन्सर ऑल दीस. कळ्ळें? सेकंड, तांचे बद्दल गोंयकारांक खूब आदर आसा, सगळ्या लोकां मदीं आदर. त्यामुळे वी शूड बी व्हेरी केअरफूल. ओके, म्हाका दोतोर फाटल्यान झगडपाची गरज ना. झगडपाची गरज ना. झगडटात तुमी? बरें, कित्याक झगडटात तुमी? हांव हाजेर दोतोर तुमची मना येता. एक गजाल दोतोराक एक याद करून दिवपा जाय. कितें की ताणी म्हणलें हे आतां चल्लां म्हणून. आय जस्ट वॉन्ट टू रिमाइंड दोतोर that United Goans Party led by Aldona MLA was the first to break away from UG to join Manodkar. So तुम्ही परत मग तेच सांगता ती परंपरा म्हणून. He is saying that it has become now. No, nobody said 70s and 80s. Nobody said that it is now or then. 80s this happened. Point is it right or not right?
It was an urge to join to the ruling party. Yes. Okay. So that's the way democracy works, in your opinion. That's the way democracy works. So you don't have opposition, you finish off the opposition, and then you say we are the world's largest democracy. So some level of hypocrisy should be kept in mind. I'm just reminding you that no, I'm not interested in reminding me. What I want to know is whether this is your definition of a democracy. No, दोतर एक जो मुद्दो प्रेमानंद बाबान काढलो पळय हो खूब इंटरेस्टिंग आहा. जो ताणी काढलो की हे म्हणपाले साश्टी भितर म्हणपाला आता हांची कशी झगडी पेट्टा ती पळय म्हणपाले ते 2027 कोणाची काँग्रेसीची आपाची गोवा फॉरवर्डाची कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर एक गजाल जी जाता की लोकसभेच्या टायमार इंडिया अलायन्स म्हणून सगळे एकठांय आयिल्ले बरोबर प्रचार केल्ले विजयबाब सरदेसाय वेन्झी वेगस हांणी बरोबर सगळो प्रचार केल्लो खानाक खांदू लावन पूण आज जेन्ना ते एकमेकाचेर अशी फार मारतात डू यू थिंक दॅट कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया अलायन्स द आयडिया ऑफ इंडिया अलायन्स हॅज ब्रोकन डावन टुडे दोतोर Are you asking? Yes. See, frankly speaking, I think, Pramod, we have to step one step higher above this absolute, No, but you have to talk about alliances that made difference in the last election. And what has happened 6 to 8 months later? No. So what we are still doing, and that's especially as we supposedly or allegedly the intellectuals of society, we are still talking about alliances and we're talking about JFP and Benauli and whatever. We are not realizing that our entire land is being taken over and that in a couple of years, not even in a couple of decades, in a couple of years, we are going to be another megalopolis like Bombay. And today, what is the situation of someone in Mumbai? The Marathi Manus in Mumbai is irrelevant in Mumbai. It is just taken over by the money bags in Mumbai, right? But that is the way Mumbai was. It was the financial capital. Today, we run that risk of being completely obliterated as Goans in a couple of years in Goa. We are going to be irrelevant. So these debates of who is jumping where and who is not jumping there, and ideology is going to be irrelevant because we Goans are going to be irrelevant in this particular land. We'll be a minority in our own land. Irrelevant. Forget about being minority. You're going to be irrelevant. And you must say whether, as Premanand Baba has pointed out, perhaps from 1961 onwards. And we must take the responsibility and say that we Goans ourselves committed suicide and finished off our entire population in this state in a period of about 70, 60 or 70 years post-liberation. So that responsibility, if we are not ready to take, and if we keep defending these kind of things and saying that it's okay to jump over, it's politics, it's power play, etc., at the cost of our land and our identity, then shame on all of us, each and every one of us, period. याच मुद्दे वाल्मिका तुमचे म्हणा येता की जो मुद्दो दोतोरान काढलो तो की एक गजाल गोंयकारां मदीं प्रचंड हें आसा की आमी निवडून दिल्या 2 फावटी जाले न्ही आमी निवडून दिल्ले लोक लॉक स्टॉक बॅरल दुसरे वटेच्यान वतात दुसरे वटेच्यान तुमी सांगले की ना हें आडावपा खातीर आमी सगळे जाण एकठांय येतात आमी अलायन्स करतात आनी विदीन 8 months दॅट अलायन्स इज इन टॅटर्स हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट वाल्मिकी बाब ना अलायन्स इज नॉट इन टॅटर्स म्हाका दिसता कितें डिफरन्सीस आसा जाल्यार आय थिंक वी वील सॉर्ट आउट अमंगस्ट आवर सेल्व्स आणि इट इज बेटर दीज वॉट एवर डिसएग्रीमेंट्स हॅपन नाव देन आयदर ड्युरींग इलेक्शन्स ऑर वर्स आफ्टर फॉर्मिंग द गव्हर्मेंट सो आतां कितें आसा तें आमी हें करून घेतले I feel, my personal opinion is, I am not speaking on behalf of the party, but I feel that alliance is a necessity in Goa if we are to keep BJP out. That is just the demographics of Goa and is a political reality. आता हांव दुसऱ्याची गॅरंटी दिवंक शकना पूण आम आदमी पक्षाचे आमदार दिल्लीक जावं पंजाबाक जावं गुजराताक जावं गोंयान जावं फुटिल्ले ना हांव आम आदमी पार्टीची गॅरंटी तुमकां दिता ऑन दॅट नोट विकास बाब इंडिया अलायन्स आसा खरें सांगा म्हाका मन आतां काळजार हात दवरून सांगात आसा तुमी आसतात कित्याक सद्या परिस्थिती पळयल्यार तर तुमी सामके बीजेपीक तुमी सामके अशें सिंहासनाचेर व्हरून बसयल्या हांव एक गजाल दोतोराले सामके काळजांतल्यान एक गोंयकार मानून घेता गोंय काबार जावपाच्या वाटेर आसा हें सामकें मानून घेता ते मागीर सरकार कोणालें आसूं पार्टी खंयचीय आसूं गोंय राखप गोंय सांबाळप हें प्रत्येकाली जबाबदारी आनी अशी पद्दती रुलींग आनी ऑपोजिशन लागत ना ते गोंय सांबाळपाचें दोतोराले हांव सामको मतां कारण तो गोंयकार म्हणून उलयला आनी हांव गोंयकार म्हणून सांगता ही काळाची गरज तुवें दुसरी सांगला की अलायन्स उरतली काय ना आमचे भितर कांय मतभेद आसात मतभेद आसपाकूय जाय मनभेद ना अलायन्स जातलें उरतलें बी आनी ती काळाची गरज आमी रावपाक जाय जर भारतीय जनता पक्षाक जर हरोवपाक जाय तर तांकां सत्ते वयल्यान कुशीक काडपाक जाय आनी गोंय सांबाळपाक जाय जाल्यार अलायन्स ही जावपाक जाय तुमी सगळे जाण हें म्हणटा जावपाक जाय म्हणून मागीर झगडटात 2 दिसांनी झगडटा कोण हांव तुका सांगता ते मतभेद न्ही
ते मनभेद खंय आसा? मतभेद आसता, मतभेद आसपाक जाय. कॉन्स्टिट्युएन्सी भेद जायत म्हणून मागीर 2027 पयलीं सगळ्यो गजाली जाग्यार पडटल्यो, तातूंत तुमी नाका. इतलो आशावादी आहा तुमी सारके? म्हाका तर विश्वास आसा. बरें आहा. मामरे बाब ते म्हणटात सामके पयलीं दोतोरान मुद्दो काडलो की ज्या दिशेन गोंय वता की गोंयकारच आपल्या भुंये भितर परको जावन पडटलो. दुसरो विशय तर ते सांगतात की तुमकां जर सत्ते पासून भायर दवरपा जाय तांकां अलायन्स ही तांगेली एक पर्याय ना, काळाची गरज म्हणटा ते. हे गोंयची आयची जी परिस्थिती पळय जाल्या ताका आमी गोंयकारूच जबाबदार आसात. जमनी विकता हे करता कोण गोंयकारूच विकतात न्ही, गोंयकाराच्योच जमनी. तर तुमी म्हणटाले हाजेर बंदी घालूंक जाय आनी कितें घालूंक जाय. then somebody will say constitutional rights, highest price कोण दिता ताका आमी विकतले. खुबशे गोंयकार परांगत जाल्या, म्हणजे पयलीं जाल्ले ते परते येवंक सोदिना. हांगा तांची प्रॉपर्टी आसा ती सांबाळटलो जाल्यार तांकां शक्य ना, ते हायेस्ट प्रायसाक विकून दिता. वाय दॅट? आमचे जे एग्रीकल्चर आसले पळय ते खंय पावला आज? हाजी परिस्थिती पळया. वेस्टलँड आमी म्हणटा एनवायरमेंट वाचया म्हणटा. पयले आमची शेतां आसा ती रोयात, आमचे बांद आसा पळय ते सांबाळात, ते फोडू नाकात, खारें उदक भितर घेवं नाकात. खूब आसा गोश्टी उलयतलो जाल्यार. हय, आनी सगळें सांबाळपाचें आमीच करता. हे कोण आमदार वचून आमीच करता, आमीच करता हे सगळें. हय, सगळें हे करपाचें आनी आमीच एक्टिविस्ट जाता आनी उबे रावता की एनवायरमेंट सांबाळा म्हणून. कोणें सांबाळपाचो तो? आमी न्हय? आमची शेतां आमी रोवं नाका, आमचे बांद आमी सांबाळूं नाका, आमच्यो मानसो आमी सांबाळूं नाका. कोण फोडटा त्यो? भायले मायग्रंट येता आनी फोडटा? ना, आमच्या आमीच गोंयकार. कितलेशेच इश्यू आसा. हो विशय घे एखाद्या डिबेटी. डेफिनेटली बरो विशय आसा. म्हजो हे आसा, अनुभव आसा. 1961 पयलीं हांव म्हणजे जेन्ना लिबरेशन जालें ताजे पयलीं हांव जाला. खाजनाचेर हांव उलोवंक शकता. कशें पळय हे आशिल्लें ताचेर. आनी आज कितें चल्लां, आज कितें चल्लां पळय ते. आनी कोण आसा हातून? भायले येवन ते काबार करूंक ना. आमीच केला काबार ते, आनी ते आमी सांबाळिना. म्हाका दिसता हे सगळ्यो अश्यो अनेक गोश्टी आसात पळय, आनी त्यामुळे हे सगळे भितर अशें. व्हेरी व्हेरी गुड पॉयंट मामरे बाब. व्हेरी व्हेरी गुड कोणाक आमी ब्लेम करता? कोणाक आमी ब्लेम करप? या वी हॅव टू ब्लेम आवर सेल्फ. या विकास बाब वेळ सारको आज ते म्हणटा ह्यो बरोबर आसात म्हणून. दे आर दिल्लीक ते एकामेकाच्या नरडेक धरून ते आतां झगडटात. कितें? हय, हाव दे वील बी टुगेदर. बरें, हाव दे वील बी टुगेदर. बरें. ना विकास बाब कंप्लिटली वेळ सोंपला. बट आता तुम्ही डिबेट करनाकात, सारको वेळ सोंपला. तो मानसीची उलयता. फाटली 12 वर्सां सरकारान खंय धोरण केला? मानसी सांबाळपाक खंय धोरण परत व्हरतात. सरकारूय तितलेंच तुमचे सरकार आसा फाटले. तुमचे सरकार आसा, तुम्ही सांबाळपाक जायना. हे करता तो फेल्युअर दाखयता सरकाराचे. बरें विकास बाब, आमी जेन्ना म्हणटात की आमी जबाबदार आसा, सरकारूय आयले, सरकारूय आयले, डेफिनेटली आयले. म्हाका एकच गजाल बरी दिसली की आज जेन्ना डिबेट सोंपयता आमी सगळे जाण काळजांतल्यान उलयले. दोतोरान तर सुरवात केलीच ते उलोवपाची. वाल्मिकी बाबानूय सांगलें की आपूण फक्त पक्षाचो मनीस म्हणून उलयना, आपूण गोंयकार म्हणून उलयता म्हणून. विकास बाबानूय सांगलें आनी भामरे बाबूय खूब काळजांतल्यान उलयलें. हें जेन्ना गोंयकारांचें काळीज दिश्टी पडटा न्ही तेन्ना होप दिश्टी पडटा. पण हांगच्यान भायर सरले न्ही, ज्या तरेन आमची वागणूक आसा पळय न्ही, ती होप डिसअपियर जाता. जो मेरेन ती वागणूक बदलना तो मेरेन कांय बदलपाचें ना. इतलोच तकल्यांक आमची उजवाड पडल्या पुरो. दोतोर वाल्मिकी बाब, विकास बाब, प्रेमानंद बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पवित्रवाद प्रुडंट. नमस्कार.